सर रो फेरी आतां येवपाचीच जाल्लेली आसा आनी जायते लोक आसा ते आपूण क्रेडीट घेतात की प्रेमेन शेट म्हणपाक लागला की आपूण हाचो इनिशिएटीव घेतलेलो ताचेर तुमचें कितें मत आसा? प्रवीण शेट हो आमच्या सरकारांतलो एक घटक आसा आणि ताणें जर जालें हांव पयर ताका घेवन ट्रायलाकय गेल्लो की तो एक ताचो युजर आसतलो कोणाक क्रेडीट घेता ताजे कडेन म्हजें मतलब ना हांवूय म्हजे फोटो घालून तुवें केन्नाच खंयचो व्हायरल जाल्लो पळयलो ना हांवें 2-3 फावटी ताजेर केल्ले आसा पूण हांव ते व्हायरल करीत ना आनी हांव क्रेडीटय घेना गोंयकारां खातीर ही सेवा आसा आणि अशे जेन्ना रो फेरी जातात तेन्ना नवे प्रकार येतले आमचे टुरिजमा खातीरय अशा प्रकारचे वेसल्स आयले जर जायत बरे प्रमाणात टुरिजमय करपाक जाता आयज ह्या रो फेरीन म्हाका सांग म्हणजे पॅसेंजराच्या बरोबर टुरिस्ट कितले येतले ते पळयात एक म्हणजे तांकां एसी कंपार्टमेंट बसपाक आसा दुसरे वेसल्स आसा तांकां कोणी इवन विमेन्स एखादे वीक ड्रायव्हिंग असल्यार पासून स्मूथली बसपाक शकता काम करपा खातीर आमी मंत्री जाल्ले आसात क्रेडीट घेवपाक ते कोणाक घेता घेवनी काय फरक पडना ना पळय हांव म्हजें काम करपाची पद्दत एक वेगळी आहा हांव जेन्ना ESGचो वायसचे VC आशिल्लो त्या वेळार आयनॉक्स आसा पयली ताजो सरकारान टेंडर काडलो 22 कोटी पूण आमी तो सरकाराचो 1 रुपयो नासतना बिल्ड ऑपरेट ह्या पद्दतीन तो केलो सरकाराचे पयशे वाडले आनी 9 म्हयन्या भितर फुल आयनॉक्स म्हणजे रिबिल्ड जाले आणि परत एक फावटी म्हणजे आमच्या एशियांतलो 3rd थिएटर असो दर्जो ताका मेळटा क्वालिटी थिएटर्स अशे दर्जो मेळटा हेंय काम आमी करून दाखयल्लें आसा म्हणजे आमी ESGन पसून काम करता आसतना 8 वर्सां जाचे रिकन्सिलेशन जालें ना किंवा रजिस्ट्रेशन नाशिल्लें किंवा ताचे ऑडिट जालें नाशिल्लें 8 वर्सांचे ऑडिट म्हजे काळान भितर करून घेवन ESGचे जे पळय पेंडन्सी आशिल्ली ती सोंपयल्ली त्यामुळे सरकाराचे कितलेशेच पयशे आयज सेव जाल्ले आसात म्हणजे काम करपाची पद्दत ही वेगळी आसा आमी जशी डायरेक्शन दितात तेन्ना आमचे डायरेक्टर अजित पंचवाडकरांनी खूप मेहनत घेतिल्ली आसा आनी ताणें काम केल्लें आसा सो म्हजे कडेन आशिल्ली जी विविध खातीं आसात ताका न्याय दिवपाचो प्रामाणीकपणान हांवें हें केल्लो आसा हांव म्हज्या खात्याक पूर्णपणे वेळ दिता कारण ल्हानशी खातीं जाली तरी मोठें काम करपाचें उरलें तर लोकां पर्यंत पावपाचें हांव समाज कल्याण मंत्री बाकी कोणाचें कल्याण कितें करपाचें कशें जाता पण गरिबाचें कल्याण करप हें गरीब कल्याण योजना कशें राबोवप हें म्हाका खबर आसा आनी पावपाचो प्रयत्न करता